नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्याक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या टी टायम खबरो बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो हेडलायन्स. गोंयांत मुळावी बांदावळ शिक्षण भलायकी डिजिटल प्रशासन मळार केला उल्लेखनीय कामगिरी. गोंय घटकराज दिसाच्या कार्यावळी वेळार उलयताले उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन. सरकारी नोकरेचे हायस दाखवून दोगा जाणांनी केली एका निवृत्त पुलिसाची 10 लाख रुपयांची फटवणूक. फोंड्या पुलीस स्टेशनात 2 दुबाविता आड केलो गुन्यांव नोंद. पेर सुरावले वाठारात बेकायदेशीर बैलांचो कत्तल केल्ल्याचे प्रकरण आयले उक्ताडार. कोलवा पुलिसांनी या प्रकरणात दोगा दुबाविताक केले अटक. केळशी वाठारात हॉलिडे इन रिसॉर्टाचे घाणयारे उदक थेट सोडटात दर्यांत थळाव्यांचो आरोप. पर्यटक आनी थळाव्या नुस्तेमारांच्या भलायकेचेर जावं येता परिणाम. थळाव्यांनी उक्तायला हुस्को. मडगांव KTC बस स्टँडाचेर अल्पवयीन भुरग्याचेर हल्लो केल्ल्या प्रकरणात JMFC न्यायालयान अटक केल्ल्या 5 आरोपीक फर्मायल्या 5 दिसांची पुलीस बंदखण. गोंयांत 1 आनी 2 जूनाक पडपाचो आसा वादळी वाऱ्या सयत घोग्यांनी पावस. हवामान खात्यान उक्तायला 2 दीस पावसाचो येल्लो अलर्ट. आता खबरो विस्तारान. सरकारी नोकरेचे हायस दाखवून 10 लाख रुपयांची फटवणूक केल्ल्याची धक्कोदायक प्रकार फोंड्या तालुक्यांत उक्ताडार आयला. निवृत्त सहाय्यक पुलीस उपनिरीक्षकाच्या चल्याक सरकारी नोकरी दिवपाचे आश्वासन दीत 2 जाणांनी लाखांनी रुपया घेतिल्ल्याचे मुखार आयला. या प्रकरणात फोंड्या पुलिसांनी त्या 2 जाणां आड गुन्यांव नोंद करून फुडलो तपास सुरू आसा. मजगती दोगूय दुबावितांनी फोंडेच्या न्यायालयात जामिना खातीर अर्ज केलो. या विशीं 8 जूनाक सुनावणी जातली. खांडेपारचो रुपेश साखळकार आनी हळदणचो टॉमी मिरिंडा हांच्या आड फोंड्या पुलीस स्टेशनात फटवणुकीचो गुन्यांव नोंद केला. कागाळी प्रमाण निवृत्त सहाय्यक पुलीस उपनिरीक्षकाच्या चल्याक सरकारी नोकरी मेळोवन दिवपाचे हायस दुबावितांनी दाखयले. नोकरी निश्चित मेळटली असो विश्वास दीत टप्प्याटप्प्यान संबंधिता कडल्यान वट्ट 10 लाख रुपया घेतिल्ल्याचो आरोप आसा. मात पयशे दिवन लेगीत नोकरी मेळोंक नाशिल्ल्यान आपली फटवणूक जाल्ल्याचे लक्षात आयले उपरांत संबंधितान पुलिसांत धाव घेतली. दोगांय दुबाविता आड कागाळ नोंद केली. कागाळीची दखल घेत पुलिसांनी दोगां आड गुन्यांव नोंद करून ह्या प्रकरणात आर्थीक वेव्हार संबंधित पुरावे आनी हेर दुबावितांचो आस्पाव हे विशीं तपास सुरू आसा. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. मजगती ह्या दोगूय दुबावितांनी फोंडेच्या न्यायालयात जामिना खातीर अर्ज केला. तांच्या जामीन अर्जाचेर 8 जूनाक सुनावणी जातली. आम्ही फोंडा पोलीस स्टेशनाचेर जे जाग्यार नवे एक जॉब स्कॅम प्रकरण उक्ताड येयलें. वो जो एस आशिल्लो पुलीस डिपार्टमेंटान तो रिटायर जातकीर तेणी 10 लाख रुपया एक रुपेश साखळकार आनी टॉमी मिरांडा हेजे कडेन दिल्ले की आपल्या चेड्याक PSI पोस्टा खातीर तेणी 10 लाख दिले. खूब दीस जाले जॉबूच ना आनी पयशे मेळना म्हणून तेणी आपले फोंडा पोलीस स्टेशनाचेर नांव घेतली आनी हांगा तक्रार दाखल केली. पुलिसांनी हे ऑफेन्स घातलेले आसा आनी हे दोगांय सद्या एंटीसेप्टिक बेला गेले आसा आनी 8 तारखेक सेशन कोर्टान तेंचे आर्ग्युमेंट दवरिल्ले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्या एकनाथ खेडेकर. पेर सुरावले वाठारात बेकायदेशीर बैलांचो कत्तल केल्ल्याचे प्रकरण उक्ताडार आयला. या प्रकरणात कोलवा पुलिसांनी 35 वर्साच्या दादापीर कलईगार आणि 20 वर्साच्या महम्मद उमर तारीन या दुबाविताक अटक केला. सुत्राकडल्यान मेळिल्ल्या माहिती उपरांत पुलिसांनी गस्त वेळार ही कारवाय केली. सगळ्यांनी घालपा जाय म्हणून. मडगांव KTC बस स्टँडाचेर अल्पवयीन भुरग्याचेर हल्लो केल्ल्या प्रकरणात JMFC न्यायालयान अटक केल्ल्या 5 आरोपीक 5 दीस पुलीस बंदखण फर्मायल्या. आता आरोपीक परतून 4 जूनाक न्यायालयात सादर करतले.
मजगती मुंगुल हल्ल्यांतल्या 3 जाणांचे जामीन रद्द करपा खातीर फातोर्डा पोलिसांनी जिल्लो न्यायालयात अर्ज सादर केला. पळयात. The 29th of March 2026, there was an outward incident of assault at KTC bus stop, wherein 5 accused have been arrested. They were all produced for remand today. All of them have been remanded to police custody for a period of 5 days and subsequently to be produced on the 4th of next month at 10 a.m. They were, 3 of the accused were initially involved in another assault matter, but however that is pending before court. Police has asked to cancel the bail. So far, we have not received any notices from the courts, neither the police seeking cancellation of bail. So we will not be able to comment on that either. काल फातोर्डा KTC बस स्टँडाचेर सकाळ फुडें 4:30 सुमार एक झगडी जाली दोन ग्रुपां मदीं. तातूंत भितर एक मायनर भुरग्याचेर लाताबुक्यांनी मारपेट केली. ताका लागून फातोर्डा पुलिसांनी 4 जाणांक अटक केल्ली. हातूंत भितर प्रकाश हेल्मा, श्लोक शिंदे, महफूज सय्यद आनी सुनील बिलवल. ताजे नंतर 5वो जो एक्यूज आशिल्लो तो फरार आशिल्लो. ताका रातचो काल राती अटक केली. ताजें नांव आसा अक्षय तलवार. हातूंत भितरले 3 जाण जे आसात ते प्रकाश हेल्मा, अक्षय तलवार आनी सुनील बिलवर हे मुंगूल गँग वॉर जें जाल्लें तातूंत भितरय इनवॉल्व आशिल्ले. आनी ताका लागून फातोर्डा पुलिसांनी ह्या तिगांचेर जी डिस्ट्रिक्ट कोर्टा मुखार जी ते सद्या बेलीर भायर आशिल्ले. आनीक फातोर्डा पुलिसांनी कोर्टाक लेटर केल्लें आसा, एप्लिकेशन केल्लें आसा की ह्या तिगांची जी बेल आसा ती कॅन्सल करची. आज ह्या 5 जाणांक मडगांव JMFC मुखार दवरले, प्रोड्यूस केल्ले आनीक तांकां मडगांव JMFCन 5 दिसांचो रिमांड केल्लो आसा. आतां फुडलें जें हियरींग आसा तें 4 जूनाक जातलें. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकनेकर. गोंयच्या कांय भागांनी 1 आनी 2 जूनाक 2 दीस वादळी वाऱ्या सयत गोग्यांनी पावस पडपाचो आसा. हे विशीं हवामान खात्यान 2 दीस पावसाचो येल्लो अलर्ट आशिल्ल्याचो अदमास उक्तायला. काजू पिकाच्या निमण्या पावण्यार गोवा बागायतदार संस्थेन अचकीत काजू बियो खरेदी बंद केल्ल्यान दिवचलेचे काजगार आर्थीक संकश्टात अडकले. बागायतदाराच्या ह्या निर्णयाक लागून कमी दरान काजू बियो विकच्यो पडल्यो अशें काजकारांचें म्हणणें आसा. गोवा बागायतदार बाजार संस्था दर वर्सा मे म्हयनो सोंपमेरेन काजू बियो खरेदी करताले. मात अंदू 15 दीस पयलींच काजू बियांची खरेदी बंद केली. बागायतदार संस्थेन खरेदी बंद केल्ल्यान काजकारांक कमी दरान हेर वेपाऱ्यांक काजू बियो विकच्यो पडल्यो. असंतुलित हवामानाक लागून अंदू काजू पिकाचेर परिणाम जालो. मजगती अंदू काजू बियांचो दर किलो फाटल्यान 170 मेरेन पाविल्लो. मात होच दर निमणे 85 रुपयांचेर पाविल्ल्यान शेतकारांक आर्थीक लुकसाण सोंसचें पडलें. अंदू काजींचे पीक कमी असल्या कारणान बागायतदारांनी काजी एकदम बंद करून उडयल्यो घेवपाच्यो 15 तारखेच्या नंतर. आनी हे डिलरवाले आसले न्हू तेंचे एकदम काजी 100 रुपयाचे सकयल हाडले. आतां ऑयल प्रेजंट म्हाका 80 रुपयान काजी किलो घेता दिसता. बागायतदारांनी कित्याक ह्यो काजी बंद केल्यो ह्यो कांय कारण आमी आतां सभासद आसा, शेतकार आसूं, तांच्यांनी कांयच आमकां इतरो नासतना डायरेक्ट तांच्यांनी बंद केल्यो. हे बागायतदार आमकां लोकांक सभासद आसून सुद्दां लोकांक फोंडान घातले. कित्याक ह्या वर्सा जून पर्यंत काजी घेताले म्हणून डायरेक्ट तेंच्यांनी बंद केल्यो काजी. एक बारीक काज बंद करची आसली, मोठी काज तर तेंच्यांनी घेवची आसल्यो. लोकांनी हे आतां 80 रुपयांनी 100 रुपयांनी किलो घातल्यो. निमाण्यो काजी आसल्यो पयलीं घातल्यो ती दर 170 लोकांक मेळ्ळी. आतां कितें मेळटा आसले कोणाचे ते बागायतदारान त्रास करून दवरले लोकांक. म्हणजे निमाणी काजी सामके तुमकां खंयच्या रेटीन कमी रेटी. हे डिलर 100 बीन घेतल्यो तेंच्यांनी. पण ते बागायतदारान बंद करच्या पयलीं कळोवंक बी नासलें. काय तेंच्यांनी मेसेज घालूंक बारीक काज बंद म्हणून तेंच्यांनी डिक्लेअर केल्ली. ताजे कडेन मोबायलार जाल्यार आसा मोठी काजी कंप्लीट बंद करता म्हणून तेंचे मेसेज खंयच घालूंक ना. म्हणजे तुमकां लॉस जालो. रेट आसून सुद्दां लॉस. पीक कशें आसलें? अजून पीक बरं आलं असं काम थोडे कमी आले न्हू. आतां काजू बियो ज्यो घालपाक येता तेन्ना दर मेळटा? ना दर खंय मेळटा, दर मेळना, थोडे बंद जाले न्हू. आतां कश्यो घेता? आतां थोडे 80 घेता न्हू. आनी बागायतदारान बागायतदारान बंद केले न्हू. बागायतदारान काजू घेयना.
म्हणजे आता तुम्ही ह्यो काजू हाडटा ते खंयचे तुमचेच काजीतले अंदू पीक कमी मदीं 170 रुपये किलो जाल्ल्यो तर तुमकां ती दर मेळ्ळी लेट आता अंदू म्हाका दिसता बागायतान बेगीनूच काजू घेवपाचे बंद केले गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. पणजे मळा निवगीनगर वाठारात जयराम कॉम्प्लेक्सा लागसर स्वय अपघात जालो. वेगान वचपी कार चलोवप्याचे कारीवेलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान पयली कार झाडां कापटली, उपरांत रस्त्यार उमथली. ह्या अपघातात कारीन आशिल्लो एक प्रवाशी जखमी जालो. ताका उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केलो. कार चलोवपी ह्या अपघातांतल्यान सुखरूप वाटवलो. विधानसभा वेंचणूक लागीं पाविल्ली आसतनाच काँग्रेसीन प्रदेश काँग्रेसीच्या नेतृत्वात बदल करीत गिरीश चोडणकार हाची प्रदेशाध्यक्ष पदाचेर नेमणूक केल्या. हे भायर MK शेख, आमदार एल्टन डिकोस्ता आनी आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फरेरा हांची कार्याध्यक्ष पदाचेर नेमणूक केल्या. तशेंच दत्ता नाईक हांची खजिनदार पदाचेर नेमणूक केला अशें पक्षाचे सरचिटणीस KC वेणुगोपाल हांणी नियुक्तीचो आदेश जारी केला. तशेंच अमित पाटकरा खाला बशिल्ली समिती बरखास्त केली. विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर प्रदेश काँग्रेसीत नेतृत्व बदल जातलो अशी आस्त आशिल्ली. हे फाटभुंयेर गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पदाचेर परतून गिरीश चोडणकार हांची नेमणूक केल्या. हे भायर MK शेख, आमदार एल्टन डिकोस्ता आनी आमदार कार्लोस फेरेरा हांची कार्याध्यक्ष पदाचेर आनी दत्ता नायक हांची खजिनदार पदाचेर नेमणूक केल्या. आमी पार्टीचे सोल्जर, पार्टीन जे काम दिता ते वचून प्रामाणीकपणी करपाचें. आतां तामिळनाडू इलेक्शन जाले नंतर काल म्हाका परत गोंयांक वचून काम करपाची पार्टीन संदी दिल्ली आसा आनी म्हाका दिसता गोंयांक आमी जर सगळे एक जाले, जितले ओपोजिशन आनी आमची पार्टीचे सगळे टीम जे आसा ती सगळी जर एक जाली, म्हाका दिसता सरकाराक घर धाडपाक वगत लागपाना. सो फर्स्ट काम आसा तें आमची पार्टीचे युनिटी परत घडोवन हाडप आनी एक स्ट्रॉंग टीम काँग्रेस बिल्ड करप. आनीक 15 वर्सां जालीं गोंयची गोवा ब्रँड हो डॅमेज जायत आसा. डेव्हलपमेंटाच्या नांवान म्हणजे डेव्हलपमेंट गोंयांक कितलो जाय हो आमकां सगळ्यांक विचार करपा पडटलो आनी हो एजेंडा घेवन आमकां मुखार वचून गोंयकाराची साथ घेवन ह्या सरकाराक घर धाडपाची एकूच प्रायोरिटी आयज गोंयकारां मुखार आसा. बाकीच्या ओपोजिशन पार्टी कडेन बी उलयताल तुमी? आमी सगळ्यांक एक करपाक जाय, कारण गोंयच्या लोकांक दिसता की सगळे एक जावन आमी फायट करपाक जाय. जाल्यारूच आमी ह्या सरकार जो मातलेलो आसा, जेणी सत्ता काबीज करून स्वता खातीर, स्वता फायद्या खातीर गोंय डिस्ट्रॉय केल्लें आसा, हांकां बेगीनचे बेगीन घर धाडपाची गरज आसा. जाल्यार फाटल्या 4 वर्सांत गोंयची अस्मिताय, संस्कृताय आनी हक्क राखपा खातीर आमी सगळे एकठांय झगडला. आमी गांवांनी वचून लोकांच्या प्रश्नां खातीर आवाज उबारून वेगवेगळी मोहीम सुरू केल्या. गोंयच्या उजवाडाच्या फुडारा खातीर म्हजी वचनबद्धताय कटिबद्ध आसा. गोंयच्या फुडारा खातीर आपलो लढो चालूच उरतलो अशें काँग्रेसीचे आदले प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकर हांणी ट्वीट करून सांगलें. मात पाटकरा खाला आशिल्ली समितीच्या वांगड्यांनी आपल्या पदाचो राजिनामो दिलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मायना कुट्टरी वाठारात मोन्सेरात कोपेलाच्या कुशीक घाल्ल्या पोलांची मोडतोड केल्ल्यान वाठारात तणावाचें वातावरण निर्माण जालें. फादरान घाल्ले 32 पोल एका दादल्यान मोडून उडयले. ताका लागून तिडकिल्ल्या थळाव्यांनी मायना कुट्टरी पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा व्हेलो. संबंदीत दुबाविताक अटक करपाची मागणी केली. मजगतीं पुलिसांनी दुबाविताक ताब्यात घेतलो.
कपला लुगार तो हय आमी असोलपाचे कपलाचे हय ते साधारण ते तुम्ही झाड रोवली आहे जायती हय भितर तो लुगार आनी वद्द पासून आमचो कपला वयता रोड आहा तो कपला वयता कपला तो तर आसतना आमचे ते फादरांनी कोणा तांकां दिवन तो एक रोड कोण तांकां दिलो रोड कोण दिला ते फादरांनी आतां काल पयर ते खांबे गायले आनी आपणा प्रॉपर्टी दिसतो खांबे गोल गायले आनी ते दवरले ते आज म्हणे तेगे मागे तेगे ते भावान ते मोडले थिंगा मोडून आतां तो लोकांक इश्यू जालो तो म्हणटा वयता तो 100 मिटर रस्तो जातालो आनी कितें हो रस्तो तेगे न्हू हो रस्तो तेगे लागना हो रस्तो लागता कपलाचो कपेलान डील जाल्यार तेजेर घालपा जाय थिंगा बरे भाशेन डील जाले हे जवळ आपणा ती सकल व्हडलो रस्तो आसा सकल थिंगा अवशीर आहा तो पयल मोड्या थिंगा तुका जाय त्या रोड रस्तो आनी तूं फादराक बरे भाशेन उलय कित्याक ते उलय लोकांक कमिटीक उलोवपा जाय तुका रस्तो रोवन जाय जाल्यार तूं हे भाशेन रस्त्यार पोल मोडून 32 पोल मोडून रोडार उडयनाय आमा हे लोक वगैरे आदलो एक्चुअली ते गरज ना एक प्रॉब्लम आसले तेज्यान हे करपा जाताले तेज्यान कंप्लेन करपा जाताले वी शुड हैव नॉट टेकन द लॉ इट इज इलीगल सो नाउ वी हैव टू I told the police take action इलीगल पडे हा इतले झेड पी आलो हिंगा सरपंच आले सगळे आले पंच ना फॅमिली आली पंच आली वी हैव टू पंच व्हीआईपी रावतालो व्हीआईपी ट्रीटमेंट खबरदार ट्रेनिंग होगत मारपा आता let us see that असले घरदार बांधले पंचायतूनी येते पाडी घरदार आहे त्या पंचायत let us व्हीआईपी कल्चर action is taken and the thing is restored. आम्ही अरेस्ट केला कोणाक बट आम्ही डिटेन केल्लो ज्या मनशान हे केल्लें डॅमेज केल्लें सो कमिटी ऑफ द चॅपेल आनी ते मनीस तेमी सगळ्यांनी एकूच गांवचे ते सो दे हॅव डिसायडेड दॅट जे कोणी डॅमेज केल्ले पळय तो तांकां सगळे रिस्टोर करून दिता म्हणून दे हॅव एग्रीड आनी इशू सॉल्व जालो कोणी डॅमेज केल्ले नेवीस डिसोजा म्हणून नेवीस डिसोजा सो बट ही हॅज एग्रीड तेंगे सेटलमेंट जाला हेंचे चॅपल कमिटी आनी तेंचे मदीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गोंय घटकराज दिसाची गोंयकारांक परबी दिली. गोंयच्या उदरगती खातीर आनी अस्मिताये खातीर वावुरपी सगळ्यांचे उपकार मानून विकसीत भारताक म्हत्वाचें योगदान दिवचें असो उलो प्रधानमंत्र्यान मारला. मजगती गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू तशेंच मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी लेगीत गोंयकारांक गोंय घटकराज दिसाची परबी दिली. अखिल गोय क्षत्रिय पाजी समाजान आयोजित केल्ली पारंपारीक नुस्तेमारी सर्त पागीर मार नुस्तेकाड काणकोणच्या राजबाग दर्यादेगेर उमेदीन जाली. समाजातल्या वेगवेगळ्या पिरायेच्या गटांतल्या सर्तकारांनी या कार्यावळीत वांटो घेतलो आनी पारंपारीक संस्कृताय तिगोवन दवरपाचो संदेश दिलो. फुडले 2 दीस वेगवेगळी सर्तीचें आयोजन केलां.
मजगती राजबाग खाडीच्यो प्रश्न अजून सुटूक नाशिल्ल्यान थंय ट्रॉलर आनी नुस्तेमारी बोटीक वचपाक आडखळ निर्माण जाता. देखून सरकारान बेगोबेग लक्ष घालचें अशी मागणी अखिल गोवा पागी समाजान केला. अखिल गोवा क्षत्रिय पागी समाजाच्या वतीन आयज राजबाग तारीर हांगा बागीरमार नुस्तेकार ह्या खाडीचेर स्पर्धा तेणी दवरली. आयज आनी फाल्यां अशे 2 दीस तांची अखिल गोवा पातळीचेर पागी समाजाची स्पर्धा, भजनी स्पर्धा, मागीर ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन अनेक आसा. पूण तांचो जो पारंपारीक व्यवसाय हा बागीरमार नुस्तेकार हो ह्या तारी वयल्या राजबागच्या खाडीर आसलो. सकाळ सान 7 वरांचेर सान ते पाखताले, पूण दुर्दैव त्या हितून भितर तांकां नुस्तें कांय व्हडलें मेळना म्हळ्यार 2% सुद्दां मेळना. त्या वेळार तांकां विचारलें, त्या वेळार तेणें सांगलें की ह्या खाडींतल्यान पुराय खाडींतल्यान व्हडल्यो ट्रॉलर बोटी येवपाच्यो आयज ती पुरायपणान बंद आहा. सरकारा कडेन तांचो यत्न चालू आसा. पागी समाज म्हण ते सरकारा कडेन वयतात, पूण अत्यंत निराश अशा अवस्थेन ताणें सांगलें की आमचो प्रयत्न हो चालू आसा. भविष्यकाळान ही खाड जावप अत्यंत गरजेची आसा. ही खाड जर जायना जाल्यार पागी समाजाचो पारंपारीक जो धंदो आसा ट्रॉलर किंवा ज्यो बोटी येवप ह्यो पुरायपणान बंद जातल्यो. सरकारान ताबडतोब ह्या विशया कडेन लक्ष घालचें अशें अखिल गोवा पागी समाजाची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू गोमंतक. काजू पिकाचो सीझन सोंपल्या उपरांत आता गांवगिऱ्या वाठारांत भिंडाची सोलां करपाच्या वेवसायाची गडबड सुरू आसा. ओंदू भिंडां खूब पिकल्यात, तरी लेगीत ही सोलां ओंदू खावचे पयलींच आमट म्हणल्यारूच म्हारग जाल्यात. दुसरे वटेन पावसाचेर ह्या वेवसायाचो फुडार निर्भर आसा. पळयात. भिंडाची सोलां ही दिसपट्ट्या जेवणातलो एक मुखेल घटक आसा. देखून ह्या सोलांक खूबच मागणी आसता. भिंडाच्या आगळाक लेगीत मागणी आसता. मिरगाक सुरवात जावचे पयलीं गांवगिऱ्या वाठारांतल्या चडशा घराब्यांनी भिंडाची सोलां करतात. सध्या दिवचलच्या वेगवेगळ्या वाठारांत सोलां करपाचो वेवसाय चालू आशिल्ल्याचे दिसून येता. कांय वाठारांत सोलां तयार जावन बाजारांत लेगीत विकपाक आयल्यात. झाडां वयल्यान भिंडां काडून ताच्या पासून सोलां करतात म्हणसर खूब त्रास आनी पयशे खर्च करचे पडटात. देखून ती सवाय विकपाक परवडना अशें वेवसायिकाचें म्हणणें आसा. भिंडा झाडाची मानाय घालून काडू जाय, त्या उपरांत इचू जाय आनी मानाय घालू जाय इचपाक. मागीर ती हाडून धुवू जाय, धुवून निशून फोडू जाय, सोलां काडू जाय आनी सुको घालू जाय. बियो एक कात काडू जाय, अगळ एक कात काडू जाय. अशें भिन्ना बरी पिकल्यात, बरी पिकला भरपूर. म्हळ्यार पावसा लागून मानाय मेळना काडपाक. मानायची रेट खूब 2,500 आनी 3,000. पण कितले दीस चलतलो व्यवसाय? भरपूर जाला पीक. पण पावस येत जाल्यार ते देवा केल्लेले रेना घरा केल्लेले. तुम्ही रेना करतात मागीर पोरच्या परस भिन्ना भरपूर पिकल्यात. जाला म्हणजे भिंडांचो व्यवसाय म्हणजे सोलां करता मागीर भरपूर कटकटीचो न्हू. कटी जिवाची मोस करून घेवची पडटा. रातचे तुका जेम ना, काय ना, जेवण ना, खाण ना, फोडू पकाडना खबर ती. निचेर चडपाक तुमकां आतां म्हणजे कितें त्रास जाता? चडपाचे आस्ते आस्ते चडपाचे लागता. तेका फाटे आसता, तेका हे धरून धरून वयर चडोवचे लागता. म्हणून भिंडांचे पीक कशें आहा? पीक बरें येना. म्हणजे तूं म्हाका दिसता भिंडींचेर चडून भिन्ना पडटा. हय पीक बरें आसा न्हू. आनी एके भिंडीची भिन्ना पाडपाक सादारण तुमची मजुरी कितें? 1000 रुपया. 1000 रुपया. तुमी अंदू पाडल्यात? पाडला. म्हणजे त्रासदायक आहा. त्रास आहा. मातशें जर लक्ष हे जायत जाल्यार सकल
सध्या भिन्नांची जी आमसुला सोला तांचो रेट कसो आहा? रेट 350. पावस पडला ती येवतली 350 कितें 350 पट. आणि पायल कशी? पायली पडली पळय मरे 400 1000 1000 पडटा 800 पडटा 800 जाय. म्हणजे सध्या अंदू मागणी आसा सोलांक? आसा पण आता देवतली ती पावस पडला जाल्यार. पावस पडलो जाल्यार देवली देवली आणि उरलेली सोलां करपाक मेळची ना? ना गेली फुकट. पावस पडनाच जाल्यार हो वेवसाय बरो. बरोबर. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. 40व्या गोंय घटकराज दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गोंयचे मुख्यमंत्र्याक पत्र बरयलां. ह्याच पत्राक जाप दीत मुख्यमंत्री सावंतान पत्र ट्विटराचेर ट्वीट केलां. ह्या पत्रांत प्रधानमंत्र्यान गोंयची गिरेस्त संस्कृताय, दायज, पर्यटन, शिक्षण, सामाजीक योगदान हाची तोखणाय केल्या. गोंय राज्यान देशाक केल्ल्या सांस्कृतीक आनी आर्थीक योगदानाचो खाशेलो उल्लेख करून तांणी राज्याच्या उदरगतीच्या प्रवासाची लेगीत तोखणाय केली. ते भायर स्वयंपूर्ण गोंय, पर्पल फेस्ट, साक्षरता मोहीम आनी वेगवेगळे उदरगतीचे प्रकल्प अशे उपक्रम उल्लेख करून प्रधानमंत्र्यान राज्य सरकाराक ताच्या वावरा खातीर परबी दिली. 2047 वर्सा मेरेन विकसीत भारत उबारपाक गोंयची म्हत्वाची भूमिका घेवची असोय उलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मारला. टी टायम खबरो बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. दिवचलकारांनो, आता तुमका अरेबियन तसेच खासा गोयच्या जेवणाचो आस्वाद घेवपा खातीर खंयच पयस वचपाची गरज ना. दिवचलचे हॉटेल ग्रँड टेबल घेऊन आयला तुमच्या खातीर खासा भारतीय, चायनीज, अरेबियन आणि गोयच्या जेवणाचो मेनू. हांगा तुमका भारतीय जेवणाचे विंगड पदार्थ, चायनीज पदार्थां सयत खासा अरेबियन आणि तोंडाक रूच हाडपी अशी गोंयकारांची आवडटी नुस्त्याची थाळी सुद्धा जेवपाक मेळटली. तेन्ना वाट कोणाची पळयतात? दिवचले वतात जाल्यार मागीर ते लंच आसूं, डिनर आसूं वा फॅमिली सयत तुमची ट्रीप. ग्रँड टेबल तुमकां बरें रुचीक जेवणाचो आस्वाद दिवपा खातीर आतुरतायेन वाट पळयता. आयजूच भेट दिवची हॉटेल ग्रँड टेबल, बँक ऑफ बडोदा लागसार, सोनारपेट, दिवचले गोंय हांगा आनी रुचीक जेवणाचो आस्वाद घेवचो. 7709644339 ह्या मोबायल नंबराचेर फोन करून आताच तुमचो टेबल बुक करा. गोंय घटकराज दिसाची हनुनीत परबी भेटोवपी युवा काँग्रेसीचो अध्यक्ष अर्चित शांताराम नाईक. आयज आमी पळयता की सकाळ पासून म्हाका बर्थडे विश करपाक सगळ्या आमचे नावेलकार भाव, सगळे समाजाचे लोक विश करपाक येता. हांव तांकां काळजानसून देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयज एक आमदार म्हणून संदी मेळ्ळी आमकां ह्या नावेली मतदारसंघात काम करपाक. हांव एक BJPचो जुनो कार्यकर्ता, गेली 25 वर्सां हांव BJP खातीर काम करतालो. हांगासर हांव 3 वेळा पंचायतीन निवडून येयलो, सरपंच आसलेलो, 2 वेळा जिल्हा पंचायत. आनी पार्टीन विश्वास धरून म्हाका तिकेट दिली. त्या वेळाचेर आमचे सदानंद तानावडे अध्यक्ष आसलेले, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, सतीश धोंड आनी बाकीचे सगळे, नरेंद्र सावयकर आसतले, पार्टीचे पदाधिकारी दामू आसतलो, सगळ्यांनी म्हाजेर विश्वास धरून तिकेट दिली. आनी म्हाज्या कार्यकर्त्यांनी आमकां बहुसंख्यान लोकां मदीं वचोन आमकां आमदार म्हणून दिवन दिले. आयज आमी पळयता ह्या 4-4.5 वर्सांक हांवें खुबशीं अशीं कामां केलीं. रस्ते, गटर आसतली, जवळ जवळ 170 करोडाच्या पेक्षा चड हांवें सद्याक कामां केल्ली कडेन PWDची. त्या भायर आमचे बिल्डिंग्सान काम केल्या, जवळ जवळ
50 ते 70 लाखाचे. त्या बरोबर RDAची कामां आसा, जावं आमची WRDAची कामां आसा. WRDA सुद्दां हांवें जवळ जवळ 2 ते 3 करोडाची कामां केल्ली कडेन आसा. जे रिटेनिंग वॉल आसतले, डिसिल्टिंग आसतलें, जावं ते आमच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मेजर प्रॉब्लेम आसलेलो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो की नावेली मतदारसंघात खुबशे असे ट्रान्सफॉर्मर आसलेले कमी वोल्टेजीचे. त्या खातीर हांवें माननीय आमचे मिनिस्टर बाब सुनील ढवळीकर तशेंच आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या सहकार्यान हांवें जवळ जवळ 89 करोड्साचे अंडरग्रावंड केबलिंग करून आयज आमच्या नावेलींत खुबसो लायटीचो प्रॉब्लेम सॉल्व केल्ले कडेन आसा. आनी हांवें 31 ट्रान्सफॉर्मर घातले नवे, जे वोल्टेजी कमी आसलेल्यो, जे 200 वोल्टेज आसलेले खंयचे 400 आसले ते वाडयले हांवें. आनी ते जवळ जवळ 31 ट्रान्सफॉर्मर न्यू घातले कडेन आसा. आनी फुडल्या येणाऱ्या एटलिस्ट एक 10-15 वर्सां तरी लोकांक वोल्टेजीचो प्रॉब्लेम जावपा ना अशे तरेचें काम केल्ले कडेन आसा. आनी हें सहकार्य म्हाका सगळे आमचे मंत्रीमंडळ, आमचे आमदार आनी सगळे सरकारी अधिकाऱ्यांचे सहकार्य मेळ्ळें म्हणून हांव ही कामां करपाक शकलो. येणाऱ्या काळान आतां आमकां खुबशें परत काम करपाक जाय. हांव म्हणना की हांवें 100% काम केलें, खंय तरी काम करपाचो प्रयत्न केलो. आनी सरकाराचो सहकार्यान हांवें नावेलीन खुबशीं कामां केल्ली कडेन आनी सगळ्या धर्माचो म्हाका सपोर्ट म्हाका मेळत आसा, जावं हिंदू आसतले, मुस्लीम आसतले, कॅथलीक आसतले. आनी आमी केन्नाच खंयच्याच धर्माचो आमचो न्हू अशें कितें भेदभाव करिना आनी आजून पासून सगळ्या लोकांक घेवन काम करता. आयज आमच्या ऑफिसान सुद्दां कितलेशे लोक येयले, तितून सगळ्या तरेचे लोक आसलेले, सगळ्या धर्माचे लोक आसलेले. परत एकदां आयच्या म्हाज्या बड्डेक तुमी सगळे म्हाका विशीश केल्या त्या बद्दल तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी असोच तुमचो आशिर्वाद म्हाजेर आसचो. येणाऱ्या काळान परत आमकां इलेक्शनाक वचपाक जाय, नावेलीन परत एकदां हिस्ट्री जावपाक जाय. त्या खातीर आमी सगळे आमचे कार्यकर्ते सगळे काम चालू आसा. प्रत्येक बुथाचेर आमच्यो कमिटी चालू आसा. आनी म्हाका विश्वास आसा की आमचें नेतृत्व हे परत आमकां संदी दितले. आमचे कार्यकर्ते ऑलरेडी रेडी आसा आमचे परत एकदां ह्यो बालेकिल्लो जिखपा खातीर. आयच्या दिसा परत तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. नावेलीचो आमदार उल्हास तुयेकार हांकां वाडदिसाची हुनहुनीत परबी. तांकां बरें आयुष्य आरोग्य मेळचें अशी देवा लागीं मागणी. परबी भेटोवपी रवींद्र देसाय, SR सेल्स अँड सर्विसीस, फोंडा, गोवा.